येवकार हांव श्वेता गांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. लोकांक पियेवपाक मेळना उदक जाल्यार थोडे सावड्ड्या पायप फुटून लाखांनी लिटर उदक गेले व्हांवून. उदका विभागाची घाळपणां उक्ताडार. नोव्हेंबराची अखेर खावयतली कुलकुलो. 20 डिग्री सेल्सियसांनी देंवतले तापमान. हवामान खात्याचो अदमास. उत्तर प्रदेशातल्या दिग्गजांनी हरियाणाच्या दिग्गजांक हारायले 5 विकेटींनी. जिखलो चेतन चौहान मेमोरियल नॅशनल वेटरन्स T20 क्रिकेट कप. यूपीच्या भानू सेठाक प्लेयर ऑफ द मॅच आनी उत्कृष्ट फलंदाजाचो किताब. आनी आतां हाच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सरकार उदक सांठोवपाक साबार खटपटी करता खंय, पूण आसा तेच सांबाळपाची सरकारा कडेन तांक ना हेंवूय पळोवपाक मेळटा. लोकांक उदक सारकें मेळना, पूण धडे सावड्डे वाठारांत पायप फुटून फाटले कितलेशेच दीस जाले लाखांनी लिटर उदक व्हांवून फुकट गेलां. आयज करतले फाल्यां करतले म्हणत खंयचे कडेन कांय ना. पळयात थळाव्या भौशीक बांदकाम खात्याची घाळपणां. सरकार उदक वाचोवपा खातीर अनेक प्रयत्न करता. तातूंत जल ही जीवन है असो हो कार्यावळ हालींच कुडचडे आनी कुडचडे मतदारसंघाच्या तिळामळ हांगा जालो. पूण बांदकाम खातें जे हाजी संलग्नीत आसा की हे खात्याक हे उदकाचें कांयच पडना अशें आसा. अनेक ठिकाणी सावड्डे मतदारसंघात अनेक ठिकाणी बारीक बारीक झरे दिसता. आज एक गेले 2 दीस साकून जे धडे जो मेन हायवे आसा सावड्डे टू बेळगांव मेन हायवेचेर धडे ह्या गांवा भितर एक रस्त्या सायडीन गेले 2 दिसांचो एक स्प्रिंकलर लागला. आनी खंयचेय बांदकाम शेनवार आयतार हे बांदकाम खात्याक सुटयेचो दीस, पूण हे खंयच्याय कोणाकूच दिसलें ना. आनी 2 दिसां खातीर हे लोकांक वाटे वयल्यान हे उदक पडटा आनी स्प्रिंकलर जावन गाडयेचें सर्वीस सेंटर जाल्लें आसा. गेले 2 दीस साकून हे चालू आसा. पूण आज सोमार जालो तरी पूण आज सकाळ फुडें येतले काय म्हण दिशिल्लें, पूण लास्ट 12 पर्यंत हे स्प्रिंकलर पळोवपाक आनी हातूंत भितर लाखांनी उदक वेस्ट जाता तें दिश्टी पडटालें. व्हाळांच्यान ते सायडीच्यान ते वचपाक लागले. सरकार एक कडेन पळयता रेव्हेन्यू जनरेट करपा लागून आनी अनेकाची जेन्ना बील वाडली जाल्यार तेची डिस्कनेक्ट करता आनी लोकांनी कांय परिस्थिती पळयना. पूण जेन्ना अशें वेस्ट जाता ते सरकाराक परवडटा. बांदकाम खात्याचे अनेक लोक आसात जे एक्झिक्युटीव इंजिनियर आसतलो, AE आसतलो, JE आसतले, जे शेनवार येतार म्हणजे तांचे सुट्टेचो दीस आसता. पूण तांगेले जे कितें जाता हे वाठार तांच्या वाठारा भितर कितें जाता ती तांकां पावना काय न्यूज कळना. अनेकांनी म्हणलें की उदक इतली वेस्ट जाता. हाजेर सरकारान कितें तरी करता. एकूच ही गोश्ट आमकां स्प्रिंकलर दिश्टी पडपाक लागला. पूण अनेक ठिकाणी अशे कडेन उदक व्हांवता ते सरकाराचेर लक्षूच आसना आनी लोक जली जीवन आनी सरकार जे उदक वाचोवपा लागून उदकाचो सांठो करपा लागून अनेक योजना करता. सरकार सेंट्रल गव्हर्नमेंट अनेक योजना करता. पूण हाजो फायदो जे PWC बांदकामाचे लोक आसा जे अधिकारी आसा ते करून घेता काय ना हो एक प्रश्नचिन्ह जाला आसा. गोवा खातीर प्रहर सावड्डेकर. फाटल्या 15 वर्सां सावन नियंत्रणा बगर सिवरेजीचे मेळे उदक सोडपाचो परिणाम साळ न्हंयेक भोगचो पडटा. बाणावलेचो आमदार वेंझी वेगश आनी सिवेज खात्याचो MD अमर वजिरानीन मेळी जाल्ले साळ न्हंयची सोमारा पळोवणी केली. एका तेंपार नितळ आशिल्ली न्हंय परतून आसली त्या स्वरुपांत हाडपा खातीर पावलां उबारतले. वेंझी वेगशान आश्वासन दिलां. आज आमच्या फाटल्यान जी दिसता ही रिवर साल आनी तुमकां खबर आसा की रिवर साल जी आसा ही पोल्युटेड जाले कडेन आसा. जो बाणावलेचो MLA जो आसा हो ट्राय करता की ही निवळ करता म्हणून आनी तो आमचे कडेन जेन्ना उलयतालो आपल्यालो एम आसा म्हणटा की निवळ करपाची आनी ही निवळ करपा खातीर खुबसो प्रयत्न केलो. पूण साळ रिवर जी आसा ही सिवरेज सोडले कडल्यान ही निवळ जावपाची खंयच पळयना. लास्ट टायम तुमी पळयलें की जो एनवायरमेंट मिनिस्टर आसा हेजे फुड्यान कितली झगडी जाली MLAनी. तेजे फाटल्यान ताणें सगळे ऑफिसरांक हांगा हाडले ही पोल्यूट जाली ती निवळ करपा म्हणून. तरी पूण कांय जालें ना. तेजे नंतर ताणें CM हाडून दाखयलें. तरी पूण आतां पळोवपा पडटलें CM कितें करता. तरी पूण हेजेर कांय सोल्युशन येलें ना. काल आज हांगा परते एक इन्स्पेक्शन दवरलें जो MD आसा सिवरेज कॉर्पोरेशन आसा तेका घेवन. आतां ताणें त्या टायमार ताणें सांगलें की आमी एक बरो कन्सल्टंट आमी हाडया भायले तेंचे कडच्यान कितें सोल्युशन मेळटा जाल्यार पळोवया म्हणून. पूण पळोवचें पडटलें की ह्या MDच्यान कन्सल्टंट अपॉयंट करपा जाता काय ना म्हणटा काय ताका कसली परमिशन घेवपा पडटा ती. एक वटेन आमी म्हणटा पोल्युशन आमी फ्री करया म्हणून,
पूण हांगा जे सिवरेजीन जे आपल्याली सिवरेज प्लांटांतल्यान सोडली ती निवळ जातली काय ना म्हणटा हांगा प्रश्न आसा. ही जी डिसिजीस आसात ह्यो वाडपा लागले कडेन आसा, कितलेशे लोक बर्न जावन पडले कडेन आसा. ह्या हेचेर सरकार जागा आत तरी जातो काय कितें, काय अशेंच उरोन लोक हांगा परती बर्न जावन उरपाचे आनीक एरे म्हाज्या मागल्या कांयच ना. खंय तरी साल रिवर जी आसा ही निवळ आनीक क्लीन जावपाची गरज आसा. आनीक हेचे खातीर MLA जो आसा बेणावलीचो हो प्रयत्न करता. आतां पळोवया मुखार रिवर साल निवळ जातली काय ना म्हणटी. ट्रंकिंग घायली म्हूण प्लगिंग जावचें ना. ट्रंकिंग घायली म्हणटकीर तुका जे दुसरी फातोर्डा मारगांव जी कॉन्स्टिट्युएन्सीच्यो जे ग्रे वॉटर आहा ते प्लग जातले. पूण हे जे घाणी आहा जी मडगांवसून येता, which I have also discussed with honorable MLA of Margaon Digambar Kamath today, की अशें करपाक जाय. So he said he will discuss with the municipality. Municipality for a meeting येतना discuss. So I am involving everyone. I will also go and meet honorable minister of MLA of Fatorda also discuss करपाक, because these are long pending issues. But somewhere we have to start. No, जावचे ना, करचे ना. Quantity of water is more. See, quantity of water is going to be there, but section by section we have to put. I consultant हाडया म्हणटाले तुमचे. I told them to invite consultant next week. If they are not able to invite consultant, give me authority. I will invite consultants. Consultant to discuss. No, 10 जाणांगे तकले आसतले न्हू, आनी ते तकले कोणागे कॉस्ट कितकोन आनी टाइम फ्रेम आसपा जाय. It is to be that उनके percentage wise to we have to start paying them. Every 100 meter stretch or 50 meter stretch of the river should be blocked, clean the water, cleared it out and then release it out, and it will get dropped to the STP. Suggestion दिला की we have to appoint a consultant to find a solution to this river pollution. जी सिवेज तुम्ही आता डिस्चार्ज करताले ती बंद केली तुम्ही, जे मेन होल असले ते जायते कडेन ओवरफ्लो जातली म्हणटा कोंबा ओल्ड मार्केटान खुबशे कडेन लास्ट टाइम MLA दाखयल्ले, आनी हेज्याच खातीर मिनिस्टरा फुड्यांक एकमेकाचे पेटलेले. ते आमी पळयता, ते अटेंड करता. गोवा 360 खातीर खारेबांदार साकून रमेश नाईक रावत. खांडेपारा बरोबर फोंडेच्या हेर वाठारांनी बरीच अर्दुकुटी कामां उरल्यात जी फोंडेचे उदरगतीत आडमेळी हाडटात. फोंडेच्या आमदारान सगळे जाग्यार घालता म्हूण सांगला खरें, पूण सरकाराच्याच विविध विभागांनी मेळ नाशिल्ल्यान फोंडेचो घोळ वाडला हें आमदार आनी अधिकाऱ्यांच्या उलोवपांतल्यान दिसून आयलें. फोंडेच्या विकास कामांचेर थळावो आमदार आनी कृषी मंत्री रवी नायकान संबंदीत अधिकाऱ्यांक बरोबर घेवन एक नियाळ बसका घेतली. अर्दकुटू उरिल्ल्या खांडेपार पुलाच्या मार्गाचें काम बेगीन सुरू करतले आनी 6 म्हयन्या भितर पुराय व्हरतले अशें तांणी सांगलें. NH कडल्यान ह्या कामाक फायनान्शियल मंजुरी मेळिल्ल्याची माहिती तांणी दिली. खंयचे रस्ते, खंयचे वॉटर सप्लाय खंय उरल्या, खंयची लायटीची, खंयची गार्डन हे सगळे तरेचे आयज जे प्रत्येक डिपार्टमेंटाचे वॉटर रिसोर्सीस तांकांय आपयले. तांकां थोडे कडेन हें एस्टिमेट करपाक लायला. हे क्रॉस हे आसा रस्ते, उदक जे उरता ते जावं खांडेपारा खंय तरी म्हणजे सगळे कडेन की आमी तांकां म्हाजी कॉन्स्टिट्युएन्सी फूल फोंडा आनी कुट्टी खांडेपार हे पंचायतीन कितें पळय आसा हे कामां सगळे तांकां तुमी घेयात सगळी, आनी खंयचे खंयचे जाल्यार ते एस्टिमेट करात. एस्टिमेट करार म्हाका कॉपी दियात. आनी तांकां सांगलें आसा ते प्रमाणे तांणी सगळे घेतल्या. ते प्रमाणे ते फुडले मिटींग मागीर ते दितले. अर्दकुटी उरिल्ल्या गटारांच्या कामाचेरूय ताणें चर्चा केली आनी ती बेगीनच जाग्यार घालपाचे आदेश संबंदीत अधिकाऱ्यांक दिले. सरकारी विभागा मदीं समन्वय आसपाक जाय. सिवेज, गॅस लायनी घालचे आदी हेर खात्यांक कळीत करचें. तशें केलें जाल्यार लोकांची गैरसोय जावची ना, रवीन सांगलें. आयिल्लो आसा तो सांगता थोडे तेंपान आमी ते सुरू करतात, नवीन तेजे ट्रिटमेंट प्लांट सुरू करतात आनी उरलेले लायनी ज्यो आसा त्यो ते बेगीन करपाचे प्रयत्न करता अशें तेणी सांगून गेला. रोड फोडपाचें काम केलें जाल्यार कंप्लीट जालें. खंय आनी पडटले फुडें रोड फोडूंक जाय कितें तेंची प्रॉपर प्लॅनिंग ना, तेंची कोऑर्डिनेशन ना. वॉटर सप्लाय, लायटीचे जावं PWD रोडाचे जावं आतां हे वॉटर रिसोर्स हेंची किंवा हे टेलिफोन येता आतां हे येता गॅस कनेक्शन पूण तेंची कोऑर्डिनेशन अशें ना. लायटीचे बसके उपरांत BDO अश्विन देसाय, PWD AE अरविंद फडते मिडिया कडेन उलयले. सिवरेज, वॉटर, रोड अशा विविध विभागां मदीं खऱ्यांनीच कसलोच मेळ नाशिल्ल्याचें तेंच्या उलोवपांतल्यान दिसून आयलें.
रिगार्डिंग डेव्हलपमेंट वर्क म्हणजे कामां खंय अडकून बी उरल्या जाल्यार फॉलोअप करा आनी एक्सपिडेट करा आनी सूचना दिल्या तेंची कामां फास्ट सगळीं कामां फास्ट करची म्हणून. किती डेव्हलपमेंट उरले हा तुमचे? डेव्हलप उरू अशें ना पूण आमी आतां ते आत्मनिर्भर भारत फंड ते खंय युटिलायझेशन खंय पावला एक रिव्यू घेवपाक आपयले. आमचे ऑलमोस्ट गेले ते टेन्युअराक एक कोटी मोर देन 1 CR जाली आनी परत आतां 15 फायनान्स कमिशनाचे ग्रांट दिल्ले कडेन आसा. आत्मनिर्भर भारत ते 50 लाख दिल्ले कडेन आसा. तेजी युटिलायझेशन प्रोसेस चालू आसा आनी जातलो एक फुडली. गार्बेजीचो सद्या कितें आसलें आमचे 2 कॉन्ट्रॅक्टर आसले कुट्टी खाणेपार कन्व्हेन्शन. सो आतां बॉडीन डिसिजन घेतला की एकूच दवरपाचो आनी फूल एरिया एकट्याच कॉन्ट्रॅक्टरान पळोवपाची. 2 असले कारणान मार्केट एक मिलियन सकता आनी मोस्टली हँडल जातलो कुट्टी खाणेपार कन्व्हेन्शन. एज फार एज म्युनिसिपल एरिया रोड्स कन्सर्न न्ही सिवरेजचें काम कंप्लीट जाल्या शिवाय आमकां हॉटमिक्स करपाक मेळना. त्यांनी सांगलां आमकां बाय डिसेंबर थोडे रोड्स हँड ओवर करता म्हणून हॉटमिक्स करपा खातीर. तेंचें काम सोंपल्यानंतर आमी हॉटमिक्स करतले. जागान तेंचे कंप्लीट जावना. तेंचे कंप्लीट जाल्या नंतरूच आमी रोड वर्क करतले. हॉटमिक्स आमी ह्या वर्सा घेवंक शकना. एक फ्रेश एस्टिमेट सबमीट केल्लो आसा. जे कॉन्क्रीट त्यांनी घातलां जे सिवरेजीन घातलां पळय न्ही ते काडून तेचे परत सोलिंग आनी फूल ग्राउंड कच्चार म्हणजे डांबरीकरण घेवपाचें. हॉटमिक्स ह्या वर्सा आमकां घेवपाक मेळना कित्याक तेंचें जें काम केल्लें आसा पळय न्ही तेंचे मॅनोज जे आहा ते जवळ जवळ 10-15 मिटर सुमार बरेंच ह्या डेप्थ आहा डीप आसा आनी ते डीप आसल्या कारणान तेंचें कॉम्पॅक्शन बरोबर जायना. सो आमी जर हॉटमिक्स ह्या वर्सा प्रोवायड केलें ताका ते परत खराब जातले. सो आमी फक्त अप टू फूल ग्राउंड हे काम करतले बिफोर मंथ्स. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मार्च 2021 ते डिसेंबर 2021 मजगती 7,860 जाणांची सरकारी नोकर भरती केल्या. पूण भाजपा सरकारान आदी उतर दिवनय 2% रिझर्वेशन आशिल्ल्या स्वातंत्र्य सैनिकांच्या एक्काय भुरग्याक नोकरी दिली ना. देखून स्वातंत्र्य सैनिकांनी 19 डिसेंबराक पणजे धरणे आंदोलन जाहीर केलां. गरज जाल्यार दिल्ली जंतर मंतराचेरय वचून बसतले तांणी सांगलां. मुख्यमंत्र्यान स्वातंत्र्य सैनिकाच्या भुरग्यांक नोकरेचे बाबतींत दिल्ली आश्वासनां फटीची आशिल्ल्याची टिका सांत-आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान केल्या. स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांक बरोबर घेवन ताणें पत्रकार परिशद घेतली. भर विधानसभेत उतरां दिवन सरकारी गॅजेटात उल्लेख करून लेगीत आयज मेरेन स्वातंत्र्य सैनिकाच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो दिवपाक सरकार अपेशी थरला. आरजीपीचो आरोप. मार्च 2021 ते डिसेंबर 2021 या दरम्यान 7,860 सरकारी नोकरी दिल्या, नोकरी भरती केल्या. पण तितून जे CCF म्हणटा आमचे जे चिल्ड्रन्स ऑफ फ्रीडम फायटर आसा तांकां 2% रिझर्वेशन आसा. ते 2% रिझर्वेशनाचे कोणाकूच घेतलेले ना. म्हटल्यार जो सरकाराची पॉलिसी आसा ऑफिशियल गॅजेटान मेन्शन केल्लें आसा आयज ह्या सरकाराक तेंच रिझर्वेशन दिवपाक नाका. आतां थोड्याच वेळान तांकांय फोन येतले की बाबा तुमी प्रेस कॉन्फरन्स आरजी वांगडा कित्याक घेतली. तांकां आनी ऑप्शनूच नासलें कित्याक 5 फावटी अपॉइंटमेंट मागले सीएमा कडेन. थंय 5 फावटी तांकां नाकारलं जावं तांकां आसपूस बसून करूं ना बाबा ते आसा काय गेले तेवूय पळयना. सो ऑप्शन कांयच उरलेलो ना. ताका लागून ही आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आसा. आनी हो जो प्रोसेस स्टार्ट जाल्लो तो 1989 प्रोसेस स्टार्ट जाल्लो आनी तेजी ऑर्डर 1996 येयल्ली. आता 2022 जाल्लो आसा. 2022 साल 6 म्हयने तुमी सांगलेले आयज 6 म्हयने जावन गेले. मात 19 डिसेंबर पर्यंत तुमी तांकां ह्या आमचे जे भाव आसा फ्रीडम फायटरांचे भुरगे आसा तांकां 6 म्हयने 19 डिसेंबर पर्यंत तुमी न्याय मेळोवन दिवचो. 96 तेंच्यांनी एक ऑर्डिनन्स पास केल्ले एसेंब्लीच्यान आनी 96 जो भुरगो 20-22 वर्सांचो आसलो तो आयज 48 तो 50 वर्सांचो जाला. आनी तांकां प्रत्येक फावटी कोणा कडेन गेलो तो जाल्यार ताका सांगप की तुजें डायरेक्ट जातलें मरे, तुजें डायरेक्ट जातलें. तो डायरेक्ट म्हणून घरा कडेन आहा. अजून तेजें काम जाल्लें ना. अशे खुबशे भुरगे आमचे पेंडींग उरलेले आसा आनी ऑलमोस्ट एज लिमीट जावन क्रॉस जावन गेल्लेले आसा ते. आतां आमी जर 19 डिसेंबर कितें जायना जाल्यार परत एकदां आझाद भवनाचेर सगळे जाण ते भाऊक घेवन बसतले आनी ते कंटिन्यू उरतले. आनी तरी जर तुमी कितें करिना जाल्यार आमी दिल्ली मेरेन सुद्दां वचपाची आमची तयारी आसा. जंतर मंतर म्हणून थंयसर आमकां हें करपाक पूर्ण हक्क आसा.
थंय आमी वचोन सामको निशेध करतले. सरकारी मजतीची वाट पळोवन कांय स्वातंत्र्य सैनीक वायट अवस्थेत संवसार सोडून गेल्यात अशा कांय जाणांच्यो देखी विरेश बोरकारान दिल्यो. जो एक फ्रीडम फायटर स्वर्गवासी जाल्लो आसा आनी तेजी आयज तेजी कुटुंबाची परिस्थिती आसा ती सारकी बिकट आसा. तेंचे मातयेचें घर अजून बसून तेंचे मातयेचें घर आसा आनी ते मातयेचें घर बसून एक वाटेन कोलॅप्स जाल्लें आसा. तेंकां कोण पळयतलो? सरकार म्हणटा आमी तेंकां सगळी पॉलिसी केल्या. 2013 पर्रेकर सरकारान जेन्ना सीएम आसलो तेन्ना तेणेन एक पॉलिसी काडलेली की सगळ्यांक जाता तितले बेगीन आमी क्लियर करतले म्हणून, सगळ्यांची कोणाचें दवरचें ना म्हणून. पण ती पॉलिसी खंय ना खंय फुटींग जाल्ली आसा. तेय ते भाशणांनी उलयल्ले होम डिपार्टमेंटान एब्जॉर्ब करतले म्हणून सांगलेले विथआउट एनी एग्जामिनेशन जावं हें आमी तांकां भितूर घेतले म्हणून सांगलेलें. बट ते पासून आयज खंयच दिसून येना. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विन्संट रोजारियो. राज्यांत वचत थंय पार्किंगेची समस्या तकली वयर काडपाक लागल्या. वास्को शारय ताका आडवाद ना. वास्को वचत थंय येरादारीची गचमुंडी दिश्टी पडटा. बेकायदेशीर पार्किंगे आड पावलां उबारपाक शारांतल्या स्वतंत्र पथाचेर पार्किंग स्लॉटांचेर मुरगांवचे नगरसेवक देखरेख दवरतना दिसले. पळयात. फाटल्याच सप्तकांत वास्को शारांतले पार्किंगेक आनी येरादारीक आडमेळी हाडपी रस्त्यांत वाहनां काडून उडयल्यात. आतां अधिकाऱ्यांची नदर बेकायदेशीर रितीन केल्ले पार्किंगेचेर आसा, जाका लागून वास्को शारांत पार्किंग सोंपें करपाक मजत जातली काय ना हें अजून पळोवपाचें आसा. सद्याक तरी अधिकाऱ्यांनी योग्य दिकेन पावलां घातला अशें दिसता. लोकांनी पार्किंग शिस्तीत करचे हे खातीर यत्न करतले अशें नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिगीज सांगता. कायदो मोडप्यांक व्हडलो दंड भरचो पडटलो ताणें सांगलें. पळयात. आयज तुमी आयकलां आसतलें सुमार 5 दीस पयलीं एक हप्तो पयलीं एक वीक पयलीं आमी एबंडन व्हेकल काडल्यो आनी हे जागो आमी हाली केलो. सुमार एक 50 आमी एबंडन व्हेकल काडल्यो आनी हो जागो आमी हाली केलो आनी आयज आमी हो पार्किंग सिस्टम मार्किंग करता. हांव देव बरें करूं म्हणटा की रोटरी क्लब ऑफ वास्को आनी प्रोजेक्ट मॅनेजर संजय साटेकाराक की तेणें आमकां हेल्प केलो. तो आमकां एप्रोच जालो जेन्ना आमी एबंडन व्हेकल काडले तेन्ना तो आमकां एप्रोच जालो आनी तेणें आमकां आपूण तुमकां हेल्प करता आनी तेणें म्हाजी हेल्प केलो आनी आमी आयज मार्किंग सिस्टम करताय हे पार्किंगाक. आनी मागीर आमी स्ट्रिक्टली फायन घातले. ते ट्रॅफिक पुलीस येतले, ते ट्रॅफिक पुलिसाक सांगलां आमी आनी ते कोण व्हेकल ऑब्जेक्ट करता, कोण मदें आनी 4 व्हिलर पार्किंगाक किंवा 2 व्हिलर घाता तांकां आमी फायन करतले आनी आमी सायन बोर्डूय लायतले. वास्को खूब कंजेस्टेड सिटी, आमचें पॉप्युलेशन खूब आसा, गाडयो चड जाल्या आनी खंय तरी पार्किंगाचो खूब त्रास जाता. सो ते लोकांचें पार्किंग आसा पळय तें सारकें जायनाशिल्ल्या कारणानूय खूब कडेन पार्किंग स्पेसीस वेस्ट जाता आनी त्या खातीर तो इशू अवॉयड करपा खातीर आमी मार्किंग ट्रॅफिक जे व्हायट लायन्स आसा त्यो मार्क करून पार्किंग स्पेसीस क्रिएट करता. आमी ट्रॅफिक पुलिसा कडेनूय उलयल्या आनी तांकां आमी चेअरपर्सनान आनी आमी स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिल्या की ट्रॅफिक पुलिसान जर पार्किंग सारकें जायना जाल्यार तांकां फायन करचें. लोकांक सगळ्यांक पार्किंग मेळचें जाल्यार तुमी थोडोसो डिसिप्लीन, थोडोसो सेल्फ डिसिप्लीन करून पार्क करतना मातशें बरे भशेन पार्क केल्यार खूब लोकांक पार्किंग स्पेसीस मेळटा. पार्किंग आयज जी सिटीन काम चालू आहा, पार्किंग लायन मारून शिस्तीन गाडी दवरपाचें कशें हें आयज आमचें काम चालू जाल्लें आसा. हें फक्त लोकांच्या बेनिफिटा खातीरूच करता आमी, कारण कंजेशन ट्राफीक जेन्ना सिटीन मुवमेंट जाता तेन्ना जळमाळ लोक गाडये लायता आनी दुसऱ्यांक त्रास जाता. तो त्रास जावचो न्हू म्हणून आयज पार्किंगेचे जो विशय आयज सॉल्व करपाक रोटरी क्लबाच्या मार्फत आमी आयज ही पार्किंगेची वेवस्था चालू आहा, लायन मार्किंग चालू आहा. सो लोकांनी ते पार्किंगेचो शिस्तीन गाडये लावपाचे. आपली गाडी शिस्तीन लायली काय ट्राफीक कंजेशनूय कमी जातलें आनी जळमाळ पार्किंगूय जावची ना. आमी वास्को सिटीन पळयताले की सगळे इनडिसिप्लीन पार्किंग करताले. इनडिसिप्लीन पार्किंग केल्यार प्रॉब्लम कितें जाताले की लोकांक सफिशियंट पार्किंग मेळनासलें. सपोज हांगासर एक 50 गाडयो पार्क करपा जाल्यार हांगा जेम ते 20-25 गाडयो जाताल्यो. त्या खातीर हे डिसिप्लीन हाडपा खातीर आयज आमी थ्रू म्युन्सिपालिटी आनी मॅडम शमी सालकाराच्या अंडर हांगा मार्किंग करून दिता, जेणे करून जातलें कितें की डिसिप्लीन पार्किंग करचें. जे 2 व्हिलराच्या 4 व्हिलराच्या जाग्यार 2 व्हिलर बीन पार्किंग करचें, जेणे करून एकल्याचें पार्किंग पिड्यार जाता. हे सगळे पार्किंग मार्किंगाच्या डिसिप्लिनान केल्या उपरांत जातलें कितें की सफिशियंट नंबर ऑफ व्हेकल्स कॅन बी पार्क. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले.
खारें उदक भरिल्ल्यान पारशेच्या शेतांचे भोव लुकसाण जाला. हांगाचो शेतकार पारशेच्या उदकाचेरच निंबून आसा. मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान पारशे वाठारांतले मानशेची पळोवणी केली. नोकऱ्या फाटल्यान लागचे परस शेतां करात अशें आमच्या आमदार मंत्री भाशणांतल्यान सांगतात. शेतकार शेतां करपाक फुडें सरल्यात, पूण तांकां साबार अडचणींक तोंड दिवचें पडटा. देखीक पारशेचे शेतकार जीत आरोलकरान ह्या वाठारांतले प्रस्न जाणा जावन घेतले. फुडल्या एका वर्सा भितर शेतां करपाक पूरक वातावरण तयार करतलो अशें आमदार जीत आरोलकरान म्हळें. तेच बरोबर थळावेय हजर आसले. सगळे शेतकऱ्यांचो विशय आलो की मानशी जी पयलींच्यान पुर्वजाच्यान चलताली मानशी 3 मानशे म्हणटाले ताका. सो ते खाजनगुट्टो बांदतना ते मानशे सारके तेंच्यांनी प्रोविजन करूंक ना, कित्याक मानशी खंय पावण्यांक 2 लाखा मेरेन वयताली सगळे आनी तांकां आतां ती मानशी करूंक मेळना. कमिटी आहा ती कमिटी एक्टिवूय ना आनी ताका लागून मानशेचे जे काम करूंक जाय आसलें जे शेतकऱ्यां खातीर ओ ते जे पावण्यांक वयताले नुस्तेका खातीर ते जावंक ना सारके. ताका लागून ऑलरेडी WRD डिपार्टमेंटाक सांगलेलें, तेंच्यांनी इन्स्पेक्शनूय केलां, एस्टिमेटूय केला. तो बांद कोसळ्ळो तो कंप्लिटली तेंचो सारको बांदून दिवन हेचेर पेवर्स बीन सगळे येतले, बेंचीस येतले, ब्युटिफाय करतले हेका. तशेंच मानशेचे दारां तेंच्यांनी घेतल्यात, तांकां सांगलां इमिजिएटली दारां घ्या म्हणून. ते दारां बेगीन जातली. फक्त तेंचे प्रोविजन जाळे घालपाचे आहा ते तेंचे कडेन डिस्कस करून तांकां ते काम करून दिता. कित्याक शेती ही इम्पॉर्टंट आहा स्पेशली पारशे गांवांत आनी ते खारें उदीक भरल्या कारणान शेती ही थंयसर डॅमेज जाल्ली आहा. आतां हे जर हे तेंचे दारांचे जर विशय जात जाल्यार शेती म्हाका दिसता फुडल्या एका वर्साच्यान शेती तेंची तांकां करूंक मेळटली. आमचे पयलींचे आतां बांद केल्लेले न्हू म्हटल्यार 7 वर्सां जाल्ली आसा. हेचे पयलीं आमची मानशेची म्हटल्यार पावणी जाताली. पावणी जाल्यार म्हटल्यार एक पावसान आमकां थंय जाळे बीन लावपाक हेतूनसून पावणी जावन थंयसर कोणें जाळे पावणी व्हरोन जाळे बीन लायताले. आनी तेतून आतां बांद जाल्ल्याक थंयसर मेंटेनन्स तेचो रिन्युवेशन आसलो तो रिन्युवेशनूय काय जावंक नासलेलो 7 वर्सां पयलीं. आतां 7 वर्सां जावन तेचेर आतां आमी इमिडिएटली भाईक कळयलें आनी तेचेर आमी सांगलें की खंय तरी एक क्लिननेस हें करा म्हणून. तेन्ना ते हें करून परतून ती मानशेची हे आसली ती दारां परतून तेच्या दारांचो मेंटेनन्स टायम टू टायम जाल्लो जाल्यार तांकां काय प्रॉब्लेम जालो. फुडें आमची शेतां आसात थंय ते सायडीन. तेतून पयलीं हेच्या मेरेन थंयसर लोक शेतां करताले आनी आतां ह्या जर मेन मानशाचीच दारां जमकी ना म्हणटकच तेतून खारसाण भुतून चडल्या मुळे तांकां फुडें त्रास जाता. कोणाचोच हांगा लक्ष ना. कालचो माझे आमदार आसलो तेणी खरें हांगा लक्ष दिवंक जाय आसलो, कित्याक तो एक ह्या कमिटीचो मेंबर आसलो अशें हांव आयकोन जाणा आसलें. जाल्यार त्या मानशेर तेणी लक्ष दिवन ही लोकांची जी शेतां वयर पाड पडल्यान ते जर तेणीन केल्लेले जाल्यार आयज खंय तरी लोक सुशेगाद ते शेत करून आपले जगतले. आमचेय शेत आसा पूण थंय खारें उदक भरता. त्या खाऱ्या उदका खातीर आतां लोक सकयल पळोवंक पळयना, वचोंक पळयना. कारण कितलो खर्च करा आनी मागीर खारें उदक भरलें जाल्यार सगळो खर्च फुकट वयता. हेका जबाबदार आसा तो हो माजी आमदार आसा अशें तरी म्हाका दिसता. कारण गोवा 365 खातीर पारशेच्यान संदीप कामोलकार. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. GCA मैदानाचे जाल्ले फायनलीत उत्तर प्रदेशातल्या दिग्गजांनी हरियाणाच्या दिग्गजांक 5 विकेटींनी हारायले आनी चेतन चौहान मेमोरियल नॅशनल वेटरन्स T20 क्रिकेट कप जिखलो. UPच्या भानू सेठाक प्लेयर ऑफ द मॅच आनी उत्कृश्ट फलंदाजाचो खिताब मेळयलो. हरियाणाच्या निर्वाण अत्रीक उत्कृश्ट गोलंदाज म्हूण पुरस्कार फावो जालो. हरियाणा वेटरन्सान टॉस जिखून फलंदाजी करपाचें थारायलें. हरियाणान 6.2 ओव्हरींनी 50 धांवड्यो काडून 14.2 ओव्हरींनी 100 धांवड्यो पुराय केल्यो. जाल्यार निर्वाण अत्रीन 28 बॉलांनी 8 4 आनी 1 सिक्सर मारून 50 धांवड्यो केल्यो. शेवटाक ओव्हर सोंपले उपरांत हरियाणाचो टोटल स्कोर 154 बाद 5 असो आसलो. उपरांत उत्तर प्रदेशान 5.1 ओव्हरींनी 50 धांवड्यो केल्यो. UPची विकेट पडल्या उपरांत रोखडोच भानू सेठीन 22 बॉलांनी 51 धांवड्यो केल्यो. हिटरान 4 4 आनी 5 सिक्सरी मारल्यो. UPन 9.5 ओव्हरींनी 102 धांवड्यो काडल्यो आनी हरियाणाच्या 154 स्कोराचो फाटलाव करत UPन 18 ओव्हरींनी 158 धांवड्यो करून 5 विकेटी वगडावन आपलो खेळ सोंपयलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान जैतिवंत पंगडाक ट्रॉफी भेटयली. गोवा 365 खातीर परवरीच्यान श्यामचारी.
नोव्हेंबराच्या अखेरेक बरीच थंडी जाणवतली. या सप्तकाच्या मध्यात उण्या तापमानात 2 ते 3 डिग्रीन उणाव जातलो. उपरांत ते 20 डिग्रीच्या सकयल देंवतले. या सप्तकात हवामान नितळ उरतले आणि वारो गळून वातावरण थंड उरतले. पळयात. आयतारा रातचे उणे तापमान 17 डिग्रीच्या लागसार पावले. हो सगळ्यात थंड नोव्हेंबर म्हयनो थारतलो. सोमारा सकाळी सुर्यान दर्शन दिला असले तरी चढावत तापमान 27 डिग्रीच्या वयर वचूंक ना. अशेच तरेचे हवामान मंगळाराय अणभवपाक मेळटले असो हवामान खात्याचो अदमास आसा. फाल्यां सकाळी तापमान 20 डिग्री जावन फांतोडेर लोकांक बरीच थंडाय अणभवपाक मेळटली. तशेंच फांतोडेर हलको दव पडटलो. फाल्यां दनपारां वत पडपाचें आसले तरी वारो घोळटलो आनी थंड वातावरण अणभवपाक मेळटले. ते भायर चढावत तापमान 31 डिग्री जातले जाल्यार उणे तापमान 20 डिग्री उरतले. बोर्ड दनयांक हवामान खात्याची खाशेली शिटकावणी ना. 25 तारखे मेरेन हवामान सुके. या सप्तकात हवामान नितळ आनी थंड. मंगळारचे चढावत आनी उणे तापमान 31 ते 20 डिग्री सेल्सियस. बुधवारा बेरेस्तारा कांय वाठारांनी दव आनी धुके. बोर्ड दनयांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या ह्याच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.